केंद्र सरकारान देशातली बेकारी आनी गरिबी कमी करपाच्या हेतान पंचायतीक चड अधिकार दिवन रोजगाराची संद उपलब्ध करपा खातीर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार येवजण सुरू केल्ली। मात साश्टीतल्या पंचायतींनी ह्या येवजणेचो मात्तूय लाव घेतलो ना। कांय कडेन तर निधी परत धाडचो पडलो। पळयात समीर भटाचो रिपोर्ट। केंद्र सरकारान गरिबांक रोजगाराची संद मेळची म्हूण ग्रामीण रोजगार येवजण सुरू केल्ली। ह्या येवजणेंत पंचायतीन बेकार मनशाक वर्साक 100 दिसाचें काम दिवपाचें आसता। कामाचो मोबदलो म्हूण ताका 178 रुपया दिसावडो दिवपाचो आसता। उत्तर गोंयांत ह्या येवजणेचो कितें फायदो जालो नकळो, मात दक्षिण गोंयांत साश्टी तालुक्यान 35 पंचायतींनी ही येवजण जाय तशी चालीक लायिल्ली दिसना। गोंयांत सध्या 350 ते 500 रुपया दिसावडो आसा। आमचे 364 लेबर आसात एनआरजीचे, सो तितले आमचे 10% येतात कामां, कित्याक रेट एकदम कमी आहा। 178 एक मनशाक मेळटात, बादाना गांवांत बायलांक मेळटात 300 रुपया आनी दादल्यांक मेळटात 500, सो लोक येवन मातशे फाट सरतात। ओली पंचायत वाठारांत नेमिल्ल्या निरीक्षकानूच लोकांची दिशाभूल केल्ल्यान 2 लाख रुपयाचो निधी पंचायतीक परत धाडचो पडलो। पयलींचे तेम कोण एनआरजी स्टाफान ओ इलेक्टेड बॉडीन तेमकां रॉंग इन्फॉर्मेशन दिल्लें की जे जॉब कार्ड होल्डर आसा तेमची शेतकारां तेमकां काम केल्यार तेमच्या शेतांत काम केल्यार तेमकां पयशे मेळटले म्हणून। 150 पयलींचे 150 आतांचे 178 जाले। सो आता ह्या हेजेर ते करपाक रेडी आसा 178 178 देखून फक्त 5 जाण रेडी आसा। ओके, मोर दॅन 30 आशिल्ले, पण आतां तेमकां वचां कॅन्सील करतात। डिमांड ते म्हणटात 350 आसा प्रेजेंट रेट लेबराची, सो ते म्हणटा एटलिस्ट 300 पडपा जाय। आमकां सांगलेलें कार्ड करता आसतना तुमी शेतान तुमच्या आमगे लोक सगळ्यांक सांगलें पयलीं तुमी शेतान काम करूं जाता तुमच्यान, आनी तुमकां स्कीम आहा म्हणून, आनी तुमच्यान ते कितले दीस लावपाचे काम करपाचें आनी ते मागीर हाडून तुमी बरोवन हाडून दिवपाचें पंचायतीन, आनी ते प्रमाणे तुमकां पयशे मेळटले म्हणून। आनी जायती जाणटी मनशां आमी रिक्वेस्ट केले, आमी जाणटी मनशां आहा तेजे कडेन काम करूंक जाय, तेणी कितें करपाचें तेज्यान कोणी मनीस लागूंक जाता आनी ते बरोवन तुमी हाडून दिवपाचें आनी पयशे कलेक्ट करपाचे। प्रश्न हें जाता की 170 पर डे पेमेंट घेवपा मनीस नाय कोण, नो टेकर्स ऑन दॅट पेमेंट। त्या पेमेंटाचे आज प्रेजेंट डे वेजीस मिनिमम चलताय तुगेल्यो 350। This should be implemented in the right manner. They should propose to pay people in the right manner, in a practical manner. लेबर आहे ते सिजनल काम आहे ना, सिजनला तांकां मायज रेट मेळटा ते वयताय, ते ऑफ सिजन आसता काम करपा पडटा, म्हणटा तांकां घेवन मेळटा तेन्ना काम कंप्लीट केलें। आतां हिंगा सद्या मार्केट रेट बरो माना आसा 5 रुपया घेता मिनिमम, आनी बायल 300 रुपया घेताय। समीर भट, प्रुडंटा खातीर। भाजपा आमदारांनी गोवा क्रिकेट असोसिएशन ताब्यांत घेतल्या जीसीएची मान्यताय काडून घेवची अशी मागणी आपूण करतलो अशी शिटकावणी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान दिल्या। भाजपाचो एक आमदार जीसीए ताब्यांत घेवंक सोदता असो आरोपूय सरदेसायान केला। पीएसआय भरते वेळार कांय लोकांनी पयशे घेतले आसतले हे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान प्रुडंटाच्या महासंग्रामात मान्य केला। त्या खातीर ही भरती रद्द करची अशेंय विजयान मागला। विजयान आपणा कडेन कागाळ करची, आपूण कारवाय करता अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिला। भाजपाचो एक आमदार गोवा क्रिकेट असोसिएशन ताब्यात घेवंक सोदता असो दावो फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला। चीफ मिनिस्टराक जर प्रेशर येवन तोय जर बळी पडपाक लागलो प्रेशराच्या, देन वी विल डिमांड विथ द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया टू de-recognize GCA, because it is their money that these people are interested in. Let them give it to good people, good set of people who will actually do something good for Goa. 1.5 वर्सान आनी कितें केलें तें जर आढावो घेवपाक गेलो जाल्यार व्हडलो बरो रिकॉर्ड मेळना। सो आमचो डिमांड आसतलो की अशें जर जालें जाल्यार GCAच de-recognize करची। महासंग्राम ह्या प्रुडंटाच्या कार्यावळीत उलयतना पीएसआय भरती करताना कांय लोकांनी पयशे घेतले आसुये हे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मान्य केला असो दावो आमदार सरदेसायान केला। प्रुडंटान महासंग्राम म्हणून केलो आनी यंगस्टर आशिल्ले, हे यंगस्टरा कडेन चीफ मिनिस्टरान उलयतना म्हणलें की some people pretending to be close to ministers might have taken some money on PSI recruitments. हजारांनी काँग्रेसी वेळार जॉब जे लायिल्ले ते लोकांक तांचो रिक्रुटमेंट कॅन्सल केलो, सेईंग इट वॉज अ रिक्रुटमेंट स्कॅम। आतां जर हें जाल्लें आहा, PSI पोस्ट जर पयशांनी विकल्या, सगळ्यांक खबर आहा कोणें विकल्या ते, पूण जें कितें हें जालां तें सगळें जनतेक खबर आहा आनी तातूंत प्रॉब्लेम आहा। ताजेर कित्याक स्क्रॅप करना काय म्हूण म्हणटा हांव। वाय डिफरंट सेट ऑफ रुल्स।
विधानसभेत प्रश्न विचारपाचेर सभापतीन घातिल्ल्या नियंत्रणाचेर विरोधी पक्ष मुखेली प्रतापसिंग राणेन भाजपाक सर्टिफिकेट दिले म्हूण आपणाक वायट दिसता अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. पूण हाजेर एक इक्वली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ओपोजिशन लिडरान काडलो आनी ते स्टेटमेंटाचो निश्कर्श BJPचे स्पोक्समॅनान दोतोर विल्फ्रेड मिस्कितान असो काडलो की हें एक सर्टिफिकेट म्हणून आमच्या सरकाराक. म्हाका वायट दिसता की खंयचेच काँग्रेसमॅनान हे स्टेटमेंटाक रिफ्यूट केलो ना. गरज आसली की सरकाराक जेन्ना सर्टिफिकेट ओपोजिशन लिडर दिता म्हणून BJP म्हणटा तेन्ना फटाच करून ह्या सायडींच्यान एक इक्वली क्विक रिटॉर्ट येवपाची गरज आसली. तें जावंक ना हें म्हाका वायट दिसता. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान समीर भट. मातसो मोबायल दियात म्हूण फोन मागून घेवन फुज्ज्यो काडपी 2 जाणांक पणजे पुलिशेन अटक केल्या. फाटल्या 2 दिसांत तांणी पणजे 2 जाणांक तोपी घाल्ली. पणजे पुलिसांनी ह्या जोडप्याक शुक्रारा सांजे कांपाल वाठारांत अटक केली. पणजे पुलिसांनी अक्षय भिके आनी सुलोचना भिके उर्फ नार्वेकार ह्या जोडप्याक अटक केल्या. मोबायल फोन चोरप आनी पाकीट मारताली ह्या आरोपांचेर तांकां धरल्यात. तांकां शुक्रारा सांजे कांपालार धरली. पुलिसांक हे विशीं 2 कागाळी आयिल्ल्यो. Today evening we have arrested one couple by name Akshay Bike and his wife Sulochana Bike alias Narvekar. We had 2 cases of snatching. In one Miss Karpe had filed a complaint that her mobile was snatched by a couple who had approached her on a bike. That was on 2nd October at near Kala Academy. And the second incident was reported by one Mr. Jivani, who is an employee of a hotel. Yesterday night around 11:30, while he was going to his room, he was approached by one couple on a bike, a scooter, and his wallet was snatched in a similar modus operandi. They are husband and wife, and they used to roam around on different vehicles, and they used to approach the lone person or girl or boy and target the victim. They used to ask for the mobile for some emergency call, and if he is not handing over mobile, they used to just snatch the mobile and run away from the spot. This Akshay is from Mapsa, and this Sulochana was earlier staying at Pere. Yeah, both are gone. They have confessed of these both crimes, so we will be obtaining their custody for recovery purpose. We will interrogate them in such type of crimes and other crimes also, two-wheeler theft. रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास चारी प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.